पेनजी म्युनिसिपालिटीन आमकां सदांच सपोर्ट दिल्लो आसा आनी तांच्या अध्यक्षेखाली आमी जेन्ना जेन्ना म्युनिसिपालिटी कडेन वचून आमचे जे पॉयंट्स मांडल्या किंवा आमचे जे मुद्दे मांडल्या आनी रोखडेच ते आमचे समजून आमकां सदांच सहकार्य दिल्ले आसा ताका लागून हांव तांचे आभार मानता। म्हजे बरोबर आमचे सेक्रेटरी शांताराम नायक आसा, ट्रेजरर बाब संदीप नायक आसा, आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट बाब मंगलदास नायक आसा आनी बाकीचे आमचे खूब वांगडी आसा। आमच्या समितीचे वैशिष्ट्य म्हणजे जाले 35 वर्सां आतां आमी हो शिगमो चलयता आनी आमी सदांच एकतेन काम केल्लें आसा। शिगमो हो गांवांतल्यान शहरान हाडपाक पणजी शिगमोत्सव समितीचो पयलो प्रयत्न आशिल्लो। अशें म्हणल्यार अतिशोक्ती जावची ना, अतिताय जावची ना, कारण 35 वर्सां पयलीं जेन्ना हांगा काही लोकांक दिसलें की शिगमो हो खरो गोंयची संस्कृती, आमची भारतीय संस्कृती जी आमच्या गांवांतल्यान आसता आनी शिगम्याचें महत्व म्हणजे वसंत ऋतू जेन्ना येता थंडी सोंपून तेन्ना शेतकरी लोक आपले सगळे ढोल ताशे बिशे घेवन ते गांवांत म्हणजे आपले हे दाखयताले, ते पणजे शहरान कशें हाडचे अशें खूब जाणांक दिसलें आनी तेन्ना म्हज्या बापायचे सर्गेस्त नागेशबाब देपो ह्या अध्यक्षते खातीर खूब एक समिती फॉर्म केली आनी तेन्ना पासून शिगमो जो गोंयांत येता म्हणजे पणजेन येता तो सदांच पणजे शिगमोत्सव समितीन केल्लो आसा। हाजे श्रेय आमी सगळ्या पयलींच्या ह्या पणजे मतदारसंघाच्या आमदारांकूय दिवचे पडटले। बाब मनोहरभाई पर्रीकर जावं किंवा बाब रमेश सलीम खान जावं तेन्ना किंवा बाब सिद्धार्थ कुंकळकार जावं बाबूश मनसरात जावं सदांच आमकां टोटल सहकार्य दिल्लें आसा आनी आमी जेन्ना जेन्ना सांगिल्लें आसा कित्याक बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघान MLA चेअरमॅन आसता कमिटीचो आनी आमी जेन्ना जेन्ना तांकां सांगिल्लें आसा की हो पद तुमचो, तुमी हो स्विकारचो म्हणून तांणी केन्नाच आमच्या हातून हस्तक्षेप करूं ना। वयल्यान सांगिल्लें आसा तुमची समिती बरें काम करता, तुमी चलया। त्याच पद्दतीन अंदू वर्सा आमचो शिगमो जालो पूण त्या दबाज्यान जालो ना, कित्याक कोविड नित्तो सोंपिल्लो, जाय तितले पार्टिसिपेशन आमी जे एक्सपेक्ट केल्लें ते जालें ना। म्हाका दिसता अंदू आमचो शिगमो जायतो बऱ्या दबाज्यान जातलो अशी हांव आशा बाळगितां। आमची पूर्ण तयारी जाल्ली आसा शिगमोत्सव समितीची। मेयरान सांगिल्ल्या प्रमाणे 7 तारखेक गुलालोत्सव आसा, तो आमी सदांच वर्ष पद्दती प्रमाणे देवी महालक्ष्मीचे आशीर्वाद घेवन आमी मागीर आझाद मैदानाचेर गुलालोत्सव करतात। ताज्या मागीर एक 3-4 दीस तरेतरेचे सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले, तातूंत ऑर्केस्ट्रा म्हणा, नाट्य म्हणा, गायन म्हणा, तसले सगळे कॉम्पिटिशनां जातली आनी 11 तारखेक हो मेन फ्लोट जातलो, म्हणजे जे आमचे भव्य दर्शन जातले जे आमी सांगला ते रोमटा मेळ म्हण, चित्ररथ म्हण आनी लोकनृत्य म्हण, तिनूय तरेची जी गांवांतल्यान हांगा शहरान येतली ते 11 तारखेक आमकां फ्लोट्स करपाची संदी मेळिल्ली आसा। त्या दीस शेनवार आसा म्हणून लोकांकूय संदी मेळटली की बाबा येवन पळोवचें। पॉइंट ऑफ हांगासून साकवाकडच्यान सारकें काकोली आयलंड थंयसून येतलो तो काफे आरामा कडेन लेफ्ट घेतले आझाद मैदान, तो सेम रूट, चेंजीस ना। तशें आमी प्रत्येक वर्सा पद्दती म्हणजे पयलीं आमी सदांच प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फ्लोट्स सोंपतकच करताले, पूण आमकां खूब जाण आयले आनी सांगूंक लागले की आमी पावता म्हणसर आमकां सकाळ जाता म्हणून गांवांनी, म्हणटकच प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जे आसा ते आमी 11 तारखेक करचे ना, ते एक दीस खंय अशें हॉलान आफोवन तांकां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करतले। पण प्रायज मनी जी आसा ती चडशी गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आमकां म्हणजे स्पॉन्सर करता तशेंच ह्याय वर्सा गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन दितलो। थोडे प्रायज मनी डेम्पो ग्रुप ऑफ कंपनीजूय कडल्यान स्पॉन्सर मेळटा आमकां आनी बाकीचे आमचे खूबशे हितचिंतक आसा, तशें करून आमी जी स्पॉन्सरशीप रेज करूंक शकता ती आमी करून सगळे प्रायज मनी जवळ आमचो एक 7-8 लाख रुपया 6 लाख प्रायज मनी जाता। शिगमो टायमार सोंपतो म्हणजे 10 पर्यंत अशें आमकां रिस्ट्रिक्शन आसा, ताका लागून आमी एक वर्स केल्ले प्रयत्न आनी त्या प्रमाणे तो 10 वरांचेर सोंपिल्लो आसा। ताका लागून तुमकां एक कळकळीची विनंती आसा की आमची जे ग्रुप लिडर्स आहात रोमटा मेळ, फ्लोट किंवा लोकनृत्याचे तांची आमी मिटींग दवरल्या फाल्यां म्युनिसिपालिटी हॉलार, तांणी सगळ्यांनी येवन आपली फॉर्मां आनी जे एंट्री दिवची ती एंट्री शुक्रार ओपन आसतलीच। तांकां आमी कळकळीची विनंती करतले की तुमी जाता तितले बेगीन येवन
तुमचो नंबर घेवन वचचो आणि त्या प्रमाणे ते फ्लोट कित्याक आमकां स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान की ते 10 वरांचेर कंपल्सरी येवन साऊंड बंद करतले. त्या प्रमाणे पोलीस डिपार्टमेंटान सांगला की आम्ही 10 नंतर आम्ही आमची जबाबदारीन आम्ही बंद करतले शिगमो. ताका लागून आम्ही आपयल्या फाल्यां सगळ्यांक सकाळी आयतारा म्युनिसिपालिटी हॉलांत 10 ते 1 वरांचेर आमकां तांणी सहकार्य करचें अशें आमी तांकां सगळ्यांक विनंती केल्या. आणि वेन्यू सेम असतो तुम्ही आसतलो काय रूल सेम म्हणजे आमच्या हेच्या प्रमाणे ताचे परिणाम कांय जावपाचो ना. कित्याक आमचो 18 जून रोड आसा तो सामको क्लियर आसा आनी सायडीक जे आसा आमचे बॅरिकेडिंग घालता ते आमकां बॅरिकेडिंग घालपाची तयारी गरज ना. तो आमकां बरें जातलें तें काम म्हणजे थंय आमकां प्रॉब्लेम ना आनी आमी सगळ्यांची परमिशन थंय घेतलेलें आसा. पण पार्किंग जे बघायला येणार ते आपल्या गाड्या लावायला कित्याक म्हणजे एक तरी म्हणजे तुम्ही काडटात पूण बाकीचो आधार महिन्याकडे रस्तो आसलो तो फोडलेलो बंद केल्लो आसा. मागीर ह्या सायडीक जो सीसीटीच्या दुसऱ्या सायडीक आसा थंय म्हणजे बॅरिकेड घातल्या. सो ते दोन्ही रूट बंद आसतले आनी तो मदलो 18 जून रोड बरो आसा थंय तुम्ही ब्लॉक करतले ना. ब्लॉक आमचो दोनशे रूट फूल जायना. एवरी इयर आमी कितें काफे हारावडच्यान लेफ्ट घेता आनी आमी फक्त 4 रोड खंय आसा ते बंद करता आनी एक सोडीत येता मरे ते बाकीचे रूट सगळे चालू आसता. त्रास जायना कोणाक. आतां इतले वर्सां आमी करता न्ही केन्ना त्रास जावना. ना ह्या रस्ते काडलेले नाशिल्ले आनी लोक कशे गाड्या खंय लायताले पार्किंग तुमी कितें आमकां शक्यतो ते 4 रस्त्यांचेर आसा पळय ते इतले रोड त्रास जाता ते मेयरान सांगलेले आसा आपूण हेल्प करता म्हणून. Traffic police. Traffic police will be there in numbers now to support people whenever they need help and everything also. Nothing is going to change. Just because the roads have been dug up doesn't mean the city stops also. The Shigmo parade can go on without any hitch as long as traffic department also do their job, which they're going to do also. So there will not be an issue. Shigmo parade can go, but how you will cope with the people? Even if there is development also, it is also the, see now development is going to happen irrespective.